मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेकपोळ्याचे हेडलायन्स. म्हापसा परत एक फावट भर बाजारात कपड्याच्या दुकानाक लागलो उजो पालोवपी दळाक बाजारात भितर सरपाक करच्यो पडल्यो सरकशी. बाजारातलो फायर हायड्रंट जावन रावला शोपीस, तिडकल्यात म्हापशेकार. डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पाचो वाद चल्ला वाडत. वेसाव डबल ट्रॅकिंगाक लोकांचो विरोध आसून लेगीत जाता हे काम. भाजपाचो सरकार करता फटिंगपणा, विरोधकांनी केलो सणसणीत आरोप. गोंयांत फाटल्या कांय दिसांत पडलो उणो पावस, पूण येता त्या दिसांनी खर पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या हवामान खात्यान. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापसा परत एक फावट भर बाजारात कपड्यांच्या दुकानाक उजो लागलो, पूण उजो पालोवपी दळाक उजो आटपा हाडपा खातीर बाजारात भितर सरपाक बऱ्योच सरकशी करच्यो पडल्यो. ह्या बाजारात फायर हायड्रंट आसा खंय, पूण तो शोपीस जावन रावला. सरकारान आनी पालिकेन हांगा राजकारण करचें न्हू, प्रस्न तडीक लावचे अशी मागणी तिडकिल्ले म्हापशेकार करपाक लागल्यात. म्हापसा समस्यांनी रेवाडो घातला. वचत थंय पिड्ड्यार रस्ते, कोयर आनी बुरशेपणां पळोवपाक मेळटा. याच समस्यांनी आता भर घालता तो म्हळ्यार मार्केटात पार्क केल्ल्यो गाडयो आनी अतिक्रमणां करून बशिल्ले विक्रेते. हांका लागून ह्यान आदी लेगीत बाजारात उजो लागिल्लो तेन्ना उजो पालोवपी दळाक बरोच त्रास जाल्लो. आतांय तीच गत जाल्ल्यान बाजारांतल्या सुरक्षे विशीं धोको निर्माण जाला. इमर्जन्सी सर्वीस हांगा सांगो आनी गणपतीच्या फाटसून हांगा उजो लागलो. आतां प्रॉब्लम कित्याक गाडी येवपाक भरपूर डिले जाली. डिले एका काळार कितें दोशी वाट्यान पार्किंग आनी मदीं वेंडर ही परिस्थिती आहा. आनी अशें जेन्ना प्रसंग येता पळय तेन्ना हो प्रॉब्लम जाता. आतां म्हापशा हांगा सगळे कडेन वॉटर हायड्रंट घातलेले आहा, केन्ना ते यूज करूंक ना लायफान. गोश्टी घातले शोपीस टोटल फेल्युअर. ही वॉटर हायड्रंट जर सक्सेसफुल आसलेले इमर्जन्सी गाडी हाडपाची गरजूच नासलेली. ही वॉटर हायड्रंट घालून फायदो कितें आहा? सरकाराचें लक्ष खंय आहा? कोणाचें लक्ष ना हांगा. जेन्ना इन्सिडंट घडटा तेन्ना भाशणां दिली, फुडें अशें करतलो म्हटलें की हिशोब मेळ्ळो. आयज गणपतीक लागून हो दुकान वाटावलेलें आहा, तेजी कृपा. आनी तेका लागून हे मोठो इन्सिडंट हांगा घडोवंक ना, जाल्यार हे सगळी लायनूच जावपाची. हो प्रॉब्लम आहा हांगा. कळ्ळें न्हू. तेन्ना म्हाजी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट आहा, म्युनिसिपालिटीक रिक्वेस्ट आहा, राजकारण सायडीक दवरा आनी हांगा म्हापशा लागून कितें तरी बरें करपाचो प्रयत्न करा. शॉर्ट सर्कीट म्हणटा जाल्यार शॉर्ट सर्कीट आमच्या एमसीबी सगळें सारकें तशेंच आहा. लायटी हांगासर पेट्टा सारकें सगळें. तितून ते आतां कितें कशें पेटलो काय वरी एसी बीन पण आहा, आमची एसी पण आसा. एसी बीन वरी पण आसलेले, वरी लायटी पण आसलेल्यो, सगळें चालू आसलेले. रेंटाक दिल्ले तुमी? ना आमचेच. कोजो फायर कितें कळना? कोजो फायर तोच कळना कसलो तो. शॉर्ट सर्कीट आतां शॉर्ट सर्कीट जालेले एमसीबीन पळोवंक जाल्लें म्हणजे आतां चालू जाल्यार लायट पेट्टा. एमसी चालू आहा हांगा सगळं. लॉस कितलो आसता? सदमास लॉस कितलो आहा तुमचो? लॉस तुका आतां सांगूंक शकना हांव तुका, पण लॉस तर जालोच ना. कपडे सगळे सगळे जाले. दोन भाग आहेत शॉपाचे? हय ओपन आले दोन भाग म्हणजे आमचे ते एकूच शॉप. एकूच शॉप कपड्याचे आणि फुटवेअर. ना आमचे. आज आमकां म्हापसा कंट्रोल रुमान एक 12:47 मिनटां कॉल केले, फायर कॉल. म्हापसा म्युनिसिपालिटीन शॉपाक उजो पेट्टोंक इमिडिएटली म्हापसा फायर स्टेशन आमची फायर टेंडर I-101 ही घेवन ती टर्न आउट केली. इमिडिएटली आमी स्पॉटार येवन कितें पळयलें, जिल्ह्यात कलेक्शन म्हणून कितें शॉप आहा ते एका शॉपाक कितें उदो पेटलो वयल्या माळाक. इमिडिएटली आमची जी फर्स्ट जी व्हेकल आहा तेणी फायर फायटींग स्टार्ट केलें. आनी आमी अशें पळयलें सायडीचे ती शॉपां आसा ताका चान्सीस आसतलो फायर स्प्रेड कितें जावपाक. इमिडिएटली आमी आमच्या म्हापसा फायर स्टेशनाची सेकंड क्विक रिस्पॉन्स व्हेकल ती टर्न आउट केली आनी ते दोनूय व्हेकलान आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें. एज ते प्रिकॉशनरी मेजर आमी नियरस्ट फायर स्टेशन पिलेन फायर स्टेशन पोरोळी हेमकां इन्फॉर्म केलें आनी पिलेन हे फायर स्टेशनाच्यान आमी सेकंड थर्ड टर्न आउट आपयलो. एज प्रिकॉशनरी मेजर कशें आसलेले कंडिशन सायडीन ताका एडजस्ट करून आनी तारखेक बीन तेकोन सगळीच कपड्याची आनी जी शॉपां आसलेली तेजे प्रिकॉशनरी मेजर आमी ती स्टँड बाय व्हेकल कितें धरली आनी विथ द हेल्प ऑफ वॉटर टेंडर म्हापसा फायर स्टेशन आनी क्विक रिस्पॉन्सान सगळो आमी फायर आहा तो एक्सटिंग्विश केला. मग आमी आतां ओनराक आमी विचारलें लॉस कितें आहा तेणें एक्झॅक्ट सांगूंक म्हाका म्हणटा पळोवचें पडटलें. वयले कपडे जे आहा तेजे वयले फ्लोरा वयले ऑलमोस्ट 30 to 40% जे सगळा सायडीच्या त्या शॉपार म्हणटा अजून फायर स्प्रेड काय जावं ना. इलेक्ट्रिकल एसी युनिट डिस्ट्रिब्युशन बोर्ड बी आहा ते उरपाला. एक्झॅक्ट कॉज ऑफ कितें फायरान ताका विचारलेलें तेजे शॉपकीपर म्हणटा सकयले कोण आहा आमी सकयले आसलेले एट द टायम ऑफ फायर इन्सिडेंट एक्झॅक्ट टायम म्हणटा सस्पेक्टेड म्हणजे शॉर्ट सर्किट
पण कितें मेन टायम आमी कंसर्न ऑथॉरिटी कितें बरें कॉज ऑफ फायर लॉस कितें आहा तें घेतलें हेचेर लायब्ररी एक्सेप्ट जाय हे खातीर मागता आमचे इंटरेस्ट केन्ना जावं शकता आतां आयटीचे अंडरग्रावंड केबलिंग जाला तरी सुद्दां आतां हो सर्टिफिकेट जावंक जायना तरी हो जाला ताची इन्क्वायरी करता की हो सर्टिफिकेट कित्याक जालो हो गंभीर विशय आसा आतां हांवें सांगला म्हाज्या भितर लागलेलो न्हू आनी खूब आनी गंभीर परिस्थिती जातली आसा आमी मागता की जे आमी अंडरग्रावंड केबलिंग केला पळय कामाची पॉलिटिकल करेक्ट चीज जावची पळय हो सर्टिफिकेट कित्याक जालो हेची चीज जावपाक जाय फॉग देखा पहले फॉग आ रहा था तभी वो अंदर गया ऊपर जाके देखा तो उसको घुसने को ही नहीं बस फायर दिख रही थी। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर। पुराय उत्तर भारतात उदक ही एक अखंड शक्ती झाल्या। घरा पिका नष्ट करप, लोकांक विस्थापित करप। पंजाबान जाहीर केला की सगळ्या 23 जिल्ह्याक ह्या आपत्तीचो फटको बसला। यमुना न्हंय अभूतपूर्व हुंवाराच्या पावंड्यार पाविल्ल्यान दिल्ली तयार करता। फरीदाबादात वर्सुकी विस्थापन संकष्ट येता आणि उदकाची पातळी वाढिल्ल्यान काश्मीरातलो महत्वाचो महामार्ग बंद आसा। पंजाबात जायत्या वर्सांतलो सगळ्यात खर हुंवार येता। 1400 परस चड गांव उदका खाला आसात आणि 3,54,000 लोकांचेर परिणाम जाला। आपत्ती व्यवस्थापन कायदो 2025 प्रमाण आपत्कालीन उपाय येवजण सक्रिय करून राज्य सरकारान हुंवाराचो परिणाम जाल्ल्या सगळ्या 23 जिल्ह्याक औपचारीक मान्यताय दिल्या। कापणी जावचे कांय दीस पयलीं 1,48,000 हेक्टर परस चड उबी भातांची पिकां नष्ट जातात। 30 परस चड लोकांचो जीव गेला आणि सुमार 20,000 लोकांक भायर काढल्यात। राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दळ, लष्कर, हवाई दळ आणि नौदळ व्हड प्रमाणात मजत कार्यात सक्रिय वांटो घेवन साधन सुविधा आणि वीज सेवा ताकतिकेन सुरळीत करतले। पळयात रमेश नायक रावताचो पंजाबा विशीं खासा रिपोर्ट। पंजाब हो गांव जो आसा वो खाणा पिण्याचो गांव आनीक जे थंय तांदूळ जे जातात हे पंजाबात जातात, उशेल आसा तेय थंय जाता, गंव आसात हेजी पेरणी चड आसा आणि त्याच बरोबर जे शेतकार जे आसात हे चड आसात हे पंजाबा आसात आणि पंजाबचे शेतकार आज सध्या उपाशी पडपाचो तेंचेर वेळ येले कडेन आसा तो म्हणजे ह्या पावसा खातीर। आनीक ह्या पावसान ह्या शेतकारां बरोबर बाकी लोकां सुद्दां थंय मारून उडयले कडेन आसा। आज तुमकां गोवा 365 दाखयता की जी वाघा बॉर्डर आसा ह्या वाघा बॉर्डरीचेर आख्खें उदक भरले कडेन आसा आनी तेच कुशी जे लोक रावताले हेंकां खंय तरी खाली केले कडेन आसा तेंकां हाडून बरे जाग्यार दवरले कडेन आसा आनी कांय स्थानीक लोक जे आसात जेंकां काडपाक मेळना तेंकां थंय दवरून जे लोक आसात जे पंजाबाचे लोक आसात जे बरे मागपी लोक आसात हे तेंकां ट्रॅक्टरांतल्या व्हरून तेंची सेवा करतात, तेंकां खाण्या पिण्याची वेवस्था ह्या लोकांनी केले कडेन आसा। आनीक दुसरें सांगपाक म्हणलें जाल्यार जे कॉरिडोर जो आसा जो कॉरिडोर पाकिस्ताना बाउंड्रीचेर आसा थंय सुद्दां उदक भरले कडेन आसा, थंय सुद्दां कोणाक वचो मेळना। आनीक जे BSF आसात हेय आपल्या कामाक लागले कडेन आसा, सगळे लोकांक हेल्प करपाक लागले कडेन आसा। आनीक हेचे खातीर जी करतारपूर बॉर्डर सुद्दां आसा ती फूल जाले कडेन आसा, थंय उदक भरले कडेन आसा। आनीक ह्या उदक भरून पळय तेणी फार्मर्सां बरोबर बाकीच्या सुद्दां लुकसाण केले कडेन आसा। आतां पळोवचें पडटलें की हो पावस केन्ना थांबता तो। त्याच बरोबर आमी जेन्ना लोकां फुड्यां विचारले त्या टायमार थंयच्या लोकांनी सांगले कडेन आसा की हो पयलो पावस कितलेशा वर्सांनी आज झडले कडेन आसा। आमच्या भुरगेपणाक पळयताले आमी तेन्ना एक फावट झडलो, पूण ह्या खेपेक चड पावस झडोन सगळे लोकांचेर सद्याक तो त्रास जाले कडेन आसा आनी सगळे लोक सद्याक जे बॉर्डरी कशी रावतात आनी जे उदक पाकिस्तानांतल्यान येता तें उदक आतां चड जाले कडेन आसा। आनीक ह्या चड जाल्ले कारणान थंय सगळो हुंवार आयिल्ले कडेन आसा आनी ह्या हुंवारा खातीर सगळे लोक सद्याक आतां भिवन आसात केन्ना काय हें उदक शहरां पावता काय म्हणून। सद्या तरी हें उदक जें आसा शहरां पावलें ना, पूण शहरां जर पावत जर अमृतसर सिटी जी आसा ही धोक्यां येतली आनी अमृतसर सद्याक हाय लेवलाचेर आसा तें खंय तरी सकल येतलें। त्याच बरोबर थंय जे गोल्डन टेम्पल आसा ह्या गोल्डन टेम्पलाकय पावपाची संभव आसा, अजुनूय थंय पावल ना। म्हणूनच तेय लोक म्हणटात की हो पावस जो आसा हो कमी जावचो आनीक चड पावस झडची न्हू म्हणून। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर। घेऊया एक ल्हानसो विसव।
विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. डबल ट्रेकिंग प्रकल्पाचो वाद वाडत आसा. वेळसाव डबल ट्रेकिंगाक लोकांचो विरोध असून लेगीत हे काम जाता. भाजपाचो सरकार करता फटिंगपणा अशें म्हणत विरोधकांनी सरकाराक धारीर धरले. ह्या डबल ट्रेकिंगाचो वापर कसो येरादारी करपाक जातलो अश्यो आर्त्यो परत्यो प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात. गोंय काबार जावपाची भिरांत पातळल्या. वेळसावचो पारंपारीक रस्तो वयता. लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. लोकांच्या विरोधात हे काम पुराय जातले वय. लोकांक थारावपा खातीर सरकार तांच्या दोळ्यार पानां पुसतात वय. फुडें जातले कितें हे मात वेळच सांगतलो. जो आयज हो सरकार भाजपाचो सरकार हो इतली फोटिंगपणां करीत आयल्या. गोंयांत वेलसांव गांवांत जे जाला डबल ट्रेकिंग आज लोक विरोधात त्यांच्या घरांत एम्ब्युलन्स वचपाक लुगार ना. पूण हे आज सेंट्रल गव्हर्मेंटान जे प्रोजेक्ट गोंयकारांक नाका ते आज पास करीत आसा. ब्रास जुमला सरकार हांव फोटिंगपणाचो सरकार हांव लोकांचो बारीक समाजाचेर केन्नाच पावना तसलो सरकार आज आमी गोंयांत चलता. तशेंच हांवें 2 दीस पयलीं आयकलां हो वास्कोचो आमदार दाजी सालकार सांगता की स्वर्गीय मनोहर पर्रीकारान ती म्हणूंकूच ना म्हणटात. म्हाका हांव नको हांव दाजी सालकाराक विचारूंक सोदतां की इंग्लीश कळना. Mr. former Chief Minister of Goa, Sri Manohar Parrikar, has clearly mentioned we don't need double trekking in Goa, and I will not allow. Aaj te Ajer, I don't know what is going on. Oh, Daji Salgar sangta, eka तशें उलोवंक ना म्हणटा आमचे कडेन फंड ना म्हण तशें उलयलां. डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगुल्लें इट इज नॉट फॉर कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन, इट इज मेंट फॉर पॅसेंजर. 2 मिनिस्टरांकूय फुडें काडले, श्री निलेश काब्राल आणि श्री मॉविन गुदिनो. दोगांयनी म्हणे इट इज फॉर पॅसेंजर डेव्हलपमेंट. आणि आम्ही सांगले हे फोटी मारता म्हणून. आयज स्पष्ट जाल्ले आसा, सेल्फ डिक्लेअर केल्ले आसा की हय ते फोटी मारताले म्हणून. तेच आतां सांगून दितात. सो हे पळय सगळें कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन बिकॉज ऑफ वीच गोवा विल गेट डिस्ट्रॉयड. जावं आमचें एनवायरमेंट, जावं आमचो टुरिझम सेक्टर, जावं लोकांचो हेल्थ. आम्ही पहिला लॉकडाऊनाच्या टायमार मॅक्झिमम नंबर ऑफ डेथ्स हॅड टेकन प्लेस इन मोर्मुगांव, वास्को आणि त्या एरियान बिकॉज ऑफ इनहेलिंग ऑफ कोल्ड डस्ट. इम्युनिटी लोकांची कमी जाल्ली आणि लोक थंय मेल्ले. 54% ऑफ द डेथ्स हॅपेंड देयर आउट ऑफ द टोटल डेथ्स इन गोवा. सो आम्ही हो जो सोल्ड आउट सरकार आसा गोंयचो, SOS सोल्ड आउट सरकार, 30% कमिशन सरकार, हाका आम्ही विरोध करतले आणि 27 हांकां भायर उडयतले. आख्खे गोंयचे जे लेट मनोहर पर्रीकारा जे फॉलो करताले बीजेपीचे, तेमी आज निषेध करपाची गरज आसा. बिकॉज दे आर गोईंग एगेन्स्ट हीज डिसिप्लिन, एगेन्स्ट हीज वे ऑफ हँडलिंग थिंग्स फॉर गोवा अँड गोवन्स एट लार्ज. वी स्ट्रॉंगली कंडेम दिस. वी आर गोइंग टू ओपोज दिस, बट सेइंग दॅट वी विल हॅव टू ऑल कम टुगेदर. द एंटायर रेल्वे कोस्टलायन जी येता त्यो सगल्यो विलेजींनी, ते सगल्यो पंचायती, सगल्यो म्युनिसिपालिटी जे लागता सगळ्यांनी एकठांय येवन आय थिंक वी विल हॅव टू फायट दीस एगेन्स्ट द स्टेट. एकठांय येवन कोर्टां व्हरोन स्टेटा एगेन्स्ट म्हाका दिसता हे फायट करपाची गरज आसा. देन ओन्ली दीस इज गोइंग टू स्टॉप. डबल इंजिन एक्सपोज जालेले आसा. खास करून जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत सांगतालो की हाजो फक्त डबल ट्रेकिंग जातले गोंयांत फक्त टुरिजमा लागून, गोंयांत कोळसो नाका म्हणून आमी जेन्ना गोंयकारांनी एक चांदोर ह्या गांवांत एक इतिहासीक प्रोटेस्ट जाल्लो, त्या प्रोटेस्टाक जायते आमदार शामील जाल्ले. आज हे सरकाराक सपोर्ट करता आणि हे बंद करपाक आमी रस्त्यार येतले. आणि ह्या बीजेपी सरकार आज जे एक्सपोज झालेले आसा गोंयकारांनूय चिंतपाक जाय. हो फोटिंग सरकार जो आज हिंगा सरकार म्हणून हिंगा आहा, आणि हे आमदार जे घातकी आमदार आहा तांकां सपोर्ट करता. जे पयले जेन्ना आशिल्ले काँग्रेसा बाला त्या वेळार गोंयांत कोळसो नाका म्हणून म्हणटाले, आज तेंगेलो स्टँड कितें हेय गोंयकार चोयतले. डबलिंगाचो प्रोजेक्ट रिजेक्ट केला. ताणें सांगिल्लें की गोंयांत डबलिंगाच्या प्रोजेक्टाची कसलीच गरज ना. ताणें सांगिल्लें की कोण तरी दिल्ली 2 कंपन्यो ब्रायब दिता आणि दिल्लीच्यान हो जबरदस्ती डबलिंगाचो प्रोजेक्ट गोंयांत लादपाचो प्रयत्न चल्ला. आणि कॅटेगोरिकली ही इज ऑन रिकॉर्ड वेर ही सेज that doubling of railway project is purely for coal transportation. हे हांव उलयना, हे
भारतीय जनता पार्टीचो आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर इज ऑन रिकॉर्ड. 3 वर्ष झाले आणि ते दाजी सरकार केन्ना बट कोल पोल्युशन पळोवना. आय ऑलवेज सी इन दोज फोटो ऑप्स ते गटर तो पेवर आणि ट्रान्सफॉर्मर आणि बारीक बारीक कितें गरज आसता तो. समटायम्स आय फील ही इज द काउन्सिलर मोड ओनली. ही इज फॉरगॉटन दॅट इज एन एमएलए. व्हडले प्रोजेक्ट केन्ना हाडना तो. आनी ही इज कमेंटेड ऑन पर्रीकर. पर्रीकर इज अ लेजेंड. तेका जाय जाल्यार तो डबल ट्रॅकिंग न्हू. इफ यू रियली फेल्ट दॅट ट्रॅकिंग डबल ट्रॅकिंग वॉज गुड फॉर गोवा अँड गुड फॉर ट्युरिझम अँड ऑल फॉर गोवन स्टेट, तो डबल ट्रॅकिंग न्हू. तेजे कडेन इतली कॅपॅसिटी आसली तो ट्रिपल ट्रॅकिंग करपाचो जाय जाल्यार. ही इज सच अ पोटेन्शियल गाय. दीस गाय इज कमेंटिंग ऑन हिम की तेजे ते फंड्सा खातीर तेणी केला. दिस इज व्हेरी रॉंग. की कोल कांय इफेक्ट जायना. फाल्यां कोलाचेर उलयता. आतां GSW तेंच्यानी सांगलें डोम हाडला म्हणून. बट टू टेल यू एक्झॅक्टली इवन GSWचे तेंचे ऑफिसर सांगता की डोम हाडले आमी वी कॅन लिटरली कमी करू शकता. पण दे आर नॉट सेइंग इट इज स्टॉप. पळय चीफ मिनिस्टर स्वतः येऊन साउंड कर कि आप इधर डोम आया है, इधर एयर पोल्यूशन अभी आप लोगों को नहीं होएगा. ते आम्ही टुगेदर एजिटेशन करपाचे आसा आणि कोलाच्या अगेन्स्ट काम करपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि अरुण नायक. बरी कामां जाय जाल्यार 500 काड म्हणटात, पण कितलो तेंप 500 काडप होय एक प्रश्न. म्हापशेच्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. या खणिल्ल्या रस्त्याचो अजून मेरेन प्रश्न तडीक लागनाशिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. आता कोणूय मेल्या उपरांत सरकाराक जाग येतली वय तिडकिल्ले थळावे विचारपाक लागल्यात. सरकारी कामां जाता खरी, पूण कासवाचे गतीन जाल्ल्यान लोक बेजारल्यात. म्हापशा तर कासवाच्या गतीन लेगीत कामां जाल्ली नदरेक पडना. कोयर काबार जाल्ले रस्ते लोकांक बरेच सतावपाक लागल्यात. पूण संबंधीत यंत्रणा मात कांयच दखल घेनाशिल्ल्यान हे सगळे घडटा असो आरोप आता लोकांनी केला. म्हापशा सगळेकडे पळयत म्हणजे काही भाग असो न्ही. आता पळयत जाल्यार अख्ख्या म्हापशा भर सगळ्याक रस्ते जे आसा ते फुटिल्ले आसा आणि कोणूच म्हणटा ते कोणेच ताचेर लक्ष दिवंक ना. अख्खो येदो व्हडलो पावस पडलो, सगळे कडेन उदक साचले आणि तरी आसतना ताचेर कांयच उपाय योजना म्हणटा ती ना म्युनिसिपालिटीन करूंक ना PWDन करूंक. अशी म्हापशेची परिस्थिती आसा. आता हे रस्ते फाटीच हॉटमिक्स केल्ले अशें न्ही की ते बाबा 2 वर्सां जाली आनी 5 वर्सां जाली. 1-1.5 वर्स पयलीं हॉटमिक्सिंग केल्ले आणि पयल्या पावसान सगळे व्हांवून गेले आणि ताच्या भायर हॉटमिक्सिंग करतकच रस्ते खणल्या. मेन आज परिस्थिती जी उद्भवल्या ती हाज्या खातीर उद्भवल्या कारण हॉटमिक्सिंग केले आनी दुसरे रस्ते खणपाक स्टार्ट. आमच्या ते करासवाडा सुद्दां हॉटमिक्सिंग केले आणि एका म्हयन्या भितर परत कितें पायपलायन ले करपाक रस्ते खणल्या. आतां म्हाका आश्चर्य दिसता की रस्ते बांदपी गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट, परत मागीर ते उदकाची पायपलायन घाल्या तेय गव्हर्मेंटाचे सेम डिपार्टमेंट PWD. आता हरशी ते कितें म्हणटा, हरशी आमदार म्हण कोणूय म्हण ते कितें सांगता विचारल्यार की ना ते म्हणटा डिपार्टमेंटा वेगवेगळी म्हणून ते म्हणटा सारखे खबर नासता कोणाचे कितें आसा ते. पूण आज कॉर्डिनेशन हांचे कित्याक जायना. जेन्ना PWDचेच रोड डिपार्टमेंट, PWDचेच वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट, तेन्ना तुमचें कॉर्डिनेशन खंय गेल्लें. म्हणजे हांगा कॉर्डिनेशनाचो प्रश्न ना, हांगा वील पॉवरीचो प्रश्न आसा. ना म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा हाका वील पॉवर आसा, ना डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियरांक वील पॉवर आसा. अरे तुमी मनान धर आनी करा मरे. जायना कित्याक तुमचेच डिपार्टमेंटान जर कॉर्डिनेशन ना जाल्यार कित्याक फायदो तर. म्हणून पयले ही वाट लागल्या रस्त्यांचे रस्ते खणल्या म्हणून. आणि हाका जर पूर्णता जबाबदार एज अ PWD मिनिस्टर आणि गोयचो CM दोन्ही पोस्ट ताचे कडेन आशिल्लो प्रमोद सावंत. कित्याक हाणें म्हाका याद आसा एसेंब्लीन सांगलें आनी परत परत सांगतालो की रस्ते खंय खणत जाल्यार आपूण FIR घालतलो. पूण अजून एकूय FIR कोणाचेर जातना दिसना. रस्ते खणत चल्ल्या. फाटीं सुद्दां धुळेरान भर दनपारां थंय रस्तो खणिल्लो मदीं. अरे ते कोणाक विचारून तुमी खणले आनी कोणें हांकां परमिशन दिलें. तेन्ना हे परमिशनान आसतना काय नासतना हे म्हणजे अंधेर नगरी चौपट राजा असली असलो प्रकार हो म्हापशान चल्ला. आणि आज जर पळयत जाल्यार सगळे कडेन म्हणजे सगळे कडेन अणके तशें आनी बाकी वता ते म्हापशान अशी परिस्थिती आहा. तूं मड्ड्यार सुद्दां वता फुडें वचची, तूं बोरोर रोड आसा ते मदींच अणको आसता. 2 व्हिलर आसता तांकां इतले त्रास जाता की जीव वचूंक शकता अशी परिस्थिती आहा. कित्याक फुडलो टायर जर एकदम अचानक अणक्यान पडत, फाटलो टायर परतून हांगा एक्सिडेंट जाल्ले आसा. आणि हालीं पळयत जाल्यार गोंयभर आमी पळयलां की अशा तरेन लोक दगावल्ले सुद्दां आसा. म्हणून हाजेर एक्च्युली उपाय योजना करप. कित्याक आतां सांगून अर्थ ना. आतां पावसाळो जालो कित्याक पावसान चड परिस्थिती वायट आसता, भयानक आसता. सो आतां तरी मागता हांव सरकारा कडेन की चवथीच्या निमतान तर तुमी कांय करूंकच ना, पूण गणपती जो आमी विघ्न हरता म्हणटा आणि गणपतीन तरी हांकां बुद्धी दिवची आणि चवथी उपरांत म्हणजे दिवाळेच्या पयलीं तरी रस्ते जावचे इतलें हांव मागणी करता. आणि मुख्यमंत्र्यान स्पेशली सांगलेले की 2023 1 नोव्हेंबराच्यान एकूय
वणको दिसता ना म्हणून हे उतर माझे म्हटलेले त्यांनी ते उतर खंय गेले आता जवळ जवळ 23, 24, 25 खंयचो नोव्हेंबर तो अजून मेरेन लोकांक खबर ना खंयचो 27 असो की 26 असो की 25 असो एकूय अशे फॉल्स हेंच्यानी उतरां दितात हे रस्त्याची परिस्थिती इतकी बिकट जाल्लेली आसा लोकांक त्रास लोकांची रस्त्यान हितून वणक्यान पडून सगळ्यांची भेणां मोडलेली आसा हेजेर स्पेशली आमी डिव्हिजन 13 लेटर केल्लेले PWD की आमकां म्हापशेचे रस्ते आहा पळय एटलिस्ट ते हे वणके ते भरून तरी दी म्हणून तो परत आमी फॉलोअप करून गेले जाल्यार ते कितें सांगतात असेंब्ली चालू आसलेली असेंब्ली ना आनी खंय गेला असले रिजन सांगतात ते. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि मुझेफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. योनेक्स सनरायज वेस्ट झोन इंटर स्टेट बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप 2025 कांपाल पणजेच्या इंडोर स्टेडियमात बरीच रंगली. गोवा बॅडमिंटन असोसिएशना वतीन ही सर्त घडून हाडली. पळयात खेळांतले कांय रोमांचक खेळ. As you can see, this is during our 60th year of Goa Badminton Association. We are hosting the West Zone Sunrise Yonex Interstate Championship. It's a matter of pride for us that we are hosting this after 4 years. We were actually scheduled to host this next year, but we managed to swap this after discussing with Badminton Association of India with Team Chhattisgarh. That is because this year is a very, very important year for us. We are celebrating 60th year since our inception. And as you can see, 5 which is Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Maharashtra and Goa are competing for this championship. This is held every year in each of the different states of West Zone, and some of the most noted and top players like Tasneem Mir, Ronak Chauhan, Arjun Falari, who have represented India and are continuing to play even at the national and international level, are playing this competition. So the battles are great, fierce, and talent on display and skill is amazing. This is a zonal championship. So typically you have North Zone, South Zone, East Zone and West Zone championship that is held every year. It happens during the months of August or September every year, and the winning teams from these championships then compete at the national championship level. Typically there are 2 age categories that participate in this championship. One is the under 19 boys and under 19 girls, and the second category is your seniors male and seniors females. Actually, the West Zone competition and participation is a culmination of your performance in the state ranking tournaments. So our top players from the various state ranking tournaments who come either winners or who are runners up and semi-finalists as well get a chance to vie for the position in the team for West Zone. So the top players from Goa participate in selection trials, they participate in a camp, and our topmost players from Goa get a chance to represent Goa and play here for the West Zone Championship. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि मुझेफ शेख. गोयात फाटल्या काही दिसांनी उणो पावस पडलो, मात साधारणपणान मळब नितळ आसले. पूण येता त्या दिसांनी अजूनय चड खर पावस पडू येता अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिला. हवामान खात्यान 5 तारखे मेरेन राज्या खातीर येल्लो अलर्ट जारी करून कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान व्हड प्रमाणात हलको ते मध्यम पावसाचो अदमास उक्तायला. बिरेस्तारात दीसभर मध्यम पावस पडपाची शक्यता आसा. तशेंच कांय कडेन उटंगराचो पावसाक वादळी वाऱ्याचोय सांगात मेळटलो. IMDन चडावत आनी उणें तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस अशें उक्तायला. 5 सप्टेंबर मेरेन येल्लो अलर्ट, कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस, चडावत आनी उणें तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगस.